नमस्कार, गोमंतक टीव्ही शे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती गवळकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणल्यारच आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। साळ पुनर्वसनांतले शाळेच्या बिल्डिंगेची करतले तपासणी, गरज पडल्यार नवी इमारत दितले बांदून, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। शेतकारांनी सरकारी येवजण्यांचो घेवचो लाव, मंत्री रवी नायकाचे आवाहन। खांडेपार कॅनलाचे दुरुस्ती काम बेगीनूच घेतले हातांत, सांगता उदका स्रोत मंत्री सुभाष फळदेसाय। बेकायदेशीर डान्स बार बंद करपाची प्रक्रिया चालू, सांगता कळंगूटचो सरपंच जोझफ सिकेरा। रोटरी क्लबान प्रवाशां खातीर बांदून दिल्ले बस शेडीचे आमदार चंद्रकांत शेटयेन केले उक्तावण, शेड बांदून दिल्ल्यान रोटरी क्लबाचे आटयले उपकार। आणि मडगांव नावेली वाठारांतल्यो सिवरेज लायनी मे म्हयन्या मेरेन करतले दुरुस्त, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाचे आश्वासन। आता खबरो विस्तारान। साळांतल्या पुनर्वसन वसणुकेंतल्या शाळेविशीं सरकार गंभीर आसा। शाळेच्या इमारतीची समस्या सुटावी जाय मेरेन पर्यायी व्यवस्था करतले, अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। पुनर्वसन शाळेची इमारत मोडपाक पावल्या, नवी इमारत बांदची अशी मागणी करीत मंगळारा पालकांनी आंदोलन केल्लें। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मंगळारा दिवचले एके कार्यावळी वेळार उलयताले। आंदोलनाची माहिती मेळटकीच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी पुनर्वसन वसणुकेंत वचून आंदोलन करपी पालकांची भेट घेतली। ह्या वेळार तालुका शिक्षण अधिकारी आनी पंचायत मंडळ हाजीर आशिल्ले। आमदारांच्या निर्देशा प्रमाण सद्याच्या इमारतीची एनडीटी टेस्ट केल्या। रिपेअर करतलो आसत जाल्यार तेजे एक्चुली टोटल कन्स्ट्रक्शन हे सारकें आसा काय ना तें कळपाक जाय। तेजो टेस्ट करून घेता, तें जर आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार आमी शाळा रिपेअर करता, आनी ना जाल्यार शाळा डेमोलिश करून नवीन बांदपाक जाय। दोना पैकी एक पर्याय। आतां तें आंदोलन करून एक तर शाळा थंयसर आत्तां ऑप्शना 2 किलोमिटराचेर दुसरी शाळा आहा, थंयसर वचून भुरग्यांक शिफ्ट करपाक जाय, कारण भुरग्यांक आमी बेश्टे ते शाळेन बसय म्हणून सांगूंक शकना। आतां हो शाळेचो जो नवीन बांदपाक जाय किंवा रिपेअर करपाक जाय तो टेस्टिंग आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ते टेस्टिंग करपाक लायला, सो दॅट तेंच्यांनी समजून घेवपाक आसा। दुसरें जर आमचे कडेन ऑल्टरनेटीव आसा न्ही, ते भाड्याक कोण दिता आसतना आमी भाड्याक घेता, तेंच्यांनी दिवची, इतलो सोंपलो विशय। डेप्युटी सरपंच आपार रावत आशिल्लो, त्या भागाचो पंच आसलो आमच्या कडेन देविदास नायक। हांव तांच्या त्या ग्रुपाक मेळ्ळो, म्हाज्या बरोबर एडीआय आसली, आमचो ई आशिल्लो। आयज ते शाळेचे आमी नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट करता। ऑलरेडी शाळा रिपेअर करपाक जाय, जो हांव मुद्दो 6 म्हयने पयलीं म्युनिसिपालिटीन हातून असेंब्लीन मांडलेलो आनी जी फायल फॉरवर्ड करून घेतली, वर्क ऑर्डर आसा, पण जर रिपेअर केले म्हणून त्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना म्हणून एक एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट, म्हणजे बिल्डींग मेंटेन रिपेअर करची काय ती डिमॉलिश करून दुसरी बांदची, ते टेस्ट आज त्याची टेस्ट जाल्ली आसा आनी हेचो रिपोर्ट आमकां 8 दिसांनी गावतलो। रिपोर्ट येयल्या बरोबर आमी ठरयतले, जर आमकां ती डिमॉलिश करपा जाय जाल्यार टेम्पररी आमकां भुरग्यांक खंय शिफ्ट करपा जाय हे तांकां हांव पर्याय पळय म्हटला। तांच्यांनी म्हाका सांगलें एक घर आसा टेम्पररी शेड, थंय भुरग्यांक शिफ्ट करतले आनी शाळा आमी तांची जाता तितले बेगीन बांदतले। गोंयांत शेत वेवसायान परतून वाड जावची म्हणून गोंय सरकारान सध्या पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। आपली पुर्वजांची जमीन पडींग दवरिनासतना आयच्या तरणाटे पिळगेन शेत वेवसाय करपाक जाय। गोंय सरकारान आतां शेतकारां खातीर कितल्योश्योच येवजण्यो काडल्यात। ह्या येवजणींचो फायदो घेवचो आनी शेत वेवसाय करपाक सुरवात करची अशें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायकान केलें। सोमारा रसराज गोवा फार्माचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो।
भुरग्यांक आमी पेपराचेर दिल्ले आनी 30 भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक आपयल्ले. पयले आमकां 65 येयले आनी सगळे ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट सगळे भुरगे. म्हणजे ते भुरगे आयज सगळे एग्रीकल्चर वचता. काणकोणचे आशिल्ले, सावड्डेचे सगळे गोंयचे आशिल्ले. म्हणून अशें तांकां इंट्रस्ट येयल्लो आसा भुरग्यांक. आतां एग्रीकल्चराक वयचे, फार्माक वयचे अशें. म्हणजे हें जे आयज येयलां भुरग्यां मदें, तें आमची जमीन जावं आमची माती जावं आमची कितें सांबाळून दवरपाचें हें भुरग्यांक येयल्लें आसा. आनी शेती हितून वचचें आमी अशें म्हणून. आमी सगळे आयज आमी कितें तितले परकी परकी राज्यांचे नेता. तर आमी जर आमी कितें उत्पन्न केलें जायत कोपता ते काडचे आनी ते मार्केटाक धाडचे, बाजाराक धाडचे आनी तशें करून आमचे जमनी ज्यो आसात तेजो उपयोग करचो. आतां ही जर 1 लाख आसत, ही 1 लाख जमीन जी आसा तेजो पुरेपूर तुमी फायदो आमच्या हांगसर हें आहा तें उत्पन्न काडचें आनी हेजो तुमचो फायदो जातलोच. आनी हें तुमी मार्केटाक धाडचें. आमकांय लोकांकूय मेळटलें. म्हणजे आमकां बरी भाजी जावं बरें तुमी कितें करता तें आमकां मेळटलें. तेन्ना तुमकां आमचो सद्गुरूचो बाबाचो आशिर्वाद आसा आनी तेन्नाय आमचोय तुमकां आशिर्वाद आसा. आनी अशेंच तुमी फुडें वचचें म्हणून हांव देवा कडेन मागता, बाबा कडेन मागता. कांडेपार कॅनेलाच्या दुरुस्तीचे काम मार्च म्हयन्यामेरेन सुरू जातले अशें उतर उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान शेतकाऱ्यांक दिले. सरकाराची मान्यताय घेवन ह्या कामाक बेगीनच सुरवात जातली. तशेंच शेतकाऱ्यांनी लेगीत ह्या कामाक सहकार्य करचें अशें सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. न्हंयचें उदक आशिकुशीच्या कुळाघरांनी भरत वता, हे खातीर न्हंयच्या डिस्टिलगाचें काम करून घेतलो अशें सुभाष शिरोडकार खांडेपार कॅनेलाची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार उलयलो. कॅनल जो आसा पयलीं ताजी दुरुस्ती करपाक जाय. काही ठिकाणी इतर काही जे आमचे हे आसात इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताजी दुरुस्ती करपाक जाय. आनी हे सगळें काम करतले जर जायत जाल्यार सरकारी दरबारी जी मान्यता जाय ती जाता तितले बेगीन मान्यता दिवन मार्च म्हयन्यांत ही कामां सगळीं सुरू जातली अशे प्रकारचें तांकां उतर दितात. आनी उतरा बरोबर म्हाका सांगत दिसता अशें शेतकाऱ्यांनी असो जर सहकार दाखयलो जर जायत, अशी उमेद दाखयली जर जायत, सरकार खंयच कमी पडचें ना. ते मागीर शेती खातें आसूं, WRD डिपार्टमेंट आसूं, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट आसूं किंवा आमचे एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट आसूं, सरकारा कडल्यान सरकारांतले जितले म्हणून मंत्री भागीदारी जे आसात पळय न्ही, हे सगळे शेतकाऱ्यांचो हो उत्साह पळोवन तांकां जितली अडचण तांची निवारण करून तांकां आदार दिवपाक जाता हे दिवपा संबंधी सदींच तत्पर आसतले. बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय करपाची प्रक्रिया चालू केल्या. कायद्या प्रमाण बेगीनूच तांचेर कारवाय करतले कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरान सांगलें. परवाने नासतना कळंगूटचो बेकायदेशीर डान्स बार चलतातूच कशे असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. हे विशीं चर्चा करपा खातीर मंगळारा बसका जाली. हे बसकेक थळावो आमदार मायकल लोबो आनी गांवांतले हेर तरणाटे उपस्थित आशिल्ले. सगळे तशेंच म्हणटा. प्रोसिजर कसो आहा ते तुमी जाणा. रातयान गेलो कोणे इल्लिगल घर मारले, रातयान गेले मोडले, तें जायना न्हू. प्रोसिजर आहा तेका, प्रोसिजर केला. आतां आमी तांकां पर्सनल हियरींग हांगा पळयलेले. पर्सनल हियरींग जातकच मागीर परतून आमी शोको तांकां मागीर ऑर्डर पास करतले. तशें आदी कित्याक आमी हें पळय सी सगळो प्रोसिजर जावंक जायो. तुमकां हांवें सांगलां MLA बराबर आहा आमच्या, जिल्हा पंचायत बराबर आहा, पंचायत बराबर आसा, सगळे इवन पुलीस इन्स्पेक्टर आमच्या बराबर आहा, मागीर CM बराबर आहा, DG आमच्या बराबर आहा. गिव अस सम टायम. हांव जाणा भुरगे पळय भुरग्यांक ते आयज तिडोक मारल्यात जायना म्हणून. सी तेंकां प्रोसिजर करुया न्हू. पंचायत चालू आहा, सेक्रेटरी सरपंच मेंबर मेळून करता. जे इलिगॅलिटी आहा ह्या सो कॉल्ड क्लब्स, whatever illegal activities are happening, we are hell bound to stop them and we will stop it. No matter, even if I have to go 10 times to the police station, to the SP, not to the DG, I will go, but we will stop the illegal activity. जे काल पासून इन्सिडंट जाला तांकां सांगला की लड़की मिलेगा म्हणून येयला. तांकां पयलीं कळलें ते ट्युरिस्ट म्हणून. But then when they came to know that these people are moving around to check the so-called touts and guides, ते गाईड जे तांकां घेवन गेलो तेंचे आनी तेंच्या मालकाक हातीक हात जालो.
सो तशें जावंक जायना. हांवें सांगलां की यू डू नॉट देर शुडंट बी एनीबडी टेकिंग लॉ इन देयर हँड. कळंगूट वाठारांत राती उसरा मेरेन सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय जातली अशें पुलिसेन कितलेच खेपे सांगून लेगीत पुलीस काय कारवाय करिनात म्हणून कळंगूटचा पंच वांगड्यांनी 2 डान्स बारांत घुसून बोवाळ घालो. डेव्हिल आनी जामून ह्या 2 बारांनी हे पंच वांगडी घुसले आनी तातूंतल्या कर्मचाऱ्यांक मारपेट केली. ह्या बोवाळाची सीसीटीव्ही फुटेज बार धन्यांनी पुलिशेक दिवन कागाळ केल्या. पुलिशेन हातूंतल्या कांय पंच वांगड्यांचेर गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा. ह्या सीसीटीव्ही फुटेजांत पंच वांगडी बारांत घुसून थंयच्या कर्मचाऱ्यांक मारपेट करतना दिश्टी पडटात. समाजीक सेवा वावरांत दिवचल रोटरी क्लब व्हड योगदान दिता. गरज थंय मजत हें तांचें खाशेलेपण. खुबश्या लोकांक कालाचिरो आनी हेर मजत दितना समाजीक सेवा मळार तांचें व्हड योगदान आसा. देखून दिवचलचे उदरगती खातीर वेगवेगळ्या संस्थांनी मुखार येवपाची गरज आसा असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मारला. रोटरी क्लबान दिवचले बांदिल्ले प्रवासी बस शेडीचे उक्तावण केले उपरांत दोतोर शेटये उलयताले. श्री शांतादुर्गा विद्यालयात सामकार बायपास रस्त्याचेर ही शेड बांदल्या. ह्या वेळार रोटरी क्लबाचे अध्यक्ष दुर्गेश कारापूरकर आणि हेर पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. रोटरी क्लबाचे हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तांणी एक्झॅक्ट जो पॉयंट खंय गरज आसली त्या पॉयंटाचेर तांच्यांनी हो बस स्टॉप केल्लो आसा. हांव अशेंच रिक्वेस्ट करता बाकीचे जे अशे क्लब आसात बिचोलेन तांच्यांनी अशें फुडें सरोन आमी गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट अशे प्रायवेट क्लब एनजीओज मेळोन आमी हो बिचोलीचो विकास करतलो. आज हे बस स्टॉप जे अशे आसात बारीक गोश्टी तशेंच हांव रोटरी क्लबान आनीकय म्हणजे तांचें खूब बरें काम चल्लेलें आसा. बींग अ रोटेरियन लास्ट 15 वर्सां हांव तांचें काम ऑब्जर्व करता. दे आर रियली डुईंग अ गूड जॉब म्हणटात तशें बिचोली रोटरी. तांच्यांनी कितल्याशाच लोकांची बिचोलेन घरां बांदल्यात, तांच्यांनी सर्जरी केल्ले आसात आनी ते सदांच एक्टीव आसतात. आनी जर तुमी हो बस स्टॉप जर पळयल्यात न्ही जाल्यार तांच्यांनी इतको सुंदर केला. एक इनोवेटीव आयडिया घेवन केला. सगळे प्रॉपरली यूज करून केला. म्हणजे डिझायनींग म्हणा तांची इवन स्ट्रक्चर म्हणा बेस्ट नांवा पुरती करूंक ना. ते सांगपाचें म्हणजे तुजें काम तांच्यांनी मनापासून जेन्ना करता तेन्ना तें खरेंच बरें आसता. मे महिन्या पयलीं आमी सिवरेज लायनीची दुरुस्ती करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें. पूण हाचे खातीर लोकांचें सहकार्य जाय. दर एका घराची तशेंच वेपारी आस्थापनांचे ह्या लायनीक कनेक्शन दिवपाचे आदेश जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्यात. तशेंच ह्या कनेक्शनाचे पयशे फारीक करपा खातीर लेगीत येवजण आखिल्ल्याचें काब्राल सांगता. Collector is also part of. I had a meeting with the chief secretary of the collector. She is monitoring. She is having continuous meetings. आणि एक गोष्ट म्हाका सांगपाक जाय. एक पयली गोष्ट सिवरेज नेटवर्क म्हाका मडगांव ह्या एरियाक नावेली एरियाक फातोर्डा एरियाक आसा आनी ओल्ड आसल्या कारणान तो डिटरेट जाला. आतां वॉर फुटिंगान आमी हो कंप्लीट करून जो ब्रेकडावन इतले वर्सां जाल्लो इतले वर्सां टेंडर जाले पयर उल्हास बाबांनी हांवूय गेल्ले आनी तितून भितर म्हाका सांगपाचें आसा की हय आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा एसपीडब्ल्यू सिवरेज कॉर्पोरेशन ते करपाक जाय. हांव आतांच येयला हांव काम करता आनी हांव एश्युअर करता कलेक्टराक एश्युरन्स दिला की आमी एक कंटिन्युअस जे आसा की रिपेर करपाचें ते आमी करून घेतले. बिफोर मे आमचे सायडीन कांय प्रॉब्लम आसचें. बिफोर मे जे सिवरेज नेटवर्क डिस्ट्रॉय जाला डॅमेज जाला आनी कितें जाला वी वील टेक अप दॅट वर्क ऑफ रिपेरिंग प्रोवायडेड पीपल कॉपरेट. पळय नावले बाबाक हांवें सांगलां पण फेस्त आसा जात्रा आसा आनी कितें आसा बंद करता काम अशें जावपाक जायना. लेटस फुगो एकूच पाटी बंद जातले ते सदां फेस्त जाता ही सदांच आसता. ताका लागून हे मे हांवें टार्गेट दवरला. हांव मॉनिटर करता. बाय मे जे नेटवर्क पिड्यार जाल्लें आसा ताका ले करपाचें हांवें काम घेतलां आनी हांव काम करतलो. बाकीच्या कलेक्टराक सांगलां की एडमिनिस्ट्रेशन करून जी घरां कनेक्शन कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट कमिशन जे सिवरेज नेटवर्क कनेक्ट करूं ना ते कलेक्टराक सांगलां विथ हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे शूड फोकस ऑन कनेक्टिंग ईच एंड एवरी हाऊस ईच एंड एवरी कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट इन द सिवरेज नेटवर्क. एज फार एज नेटवर्क इज कन्सर्न लेईंग द नेटवर्क इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो 2 गोष्टी आसा. एक लोकांच्या मनान आसता की पयशे आमचे कडेन आमी गरीब सो आमी 2-3 भाशेची स्कीम काडली. ही स्कीम काडल्या हांवें परतून रिपीट करता की हाऊस कनेक्शन जे आसा आमी फ्री करता आनी जो कॉस्ट आसा तो रिकवर जाता ओवर द टायम इन द वॉटर बिल्स. कमर्शियल कनेक्शन जे आसा तेणी दिवपाक जाय पयशे ताका कांयच ना
आणि थोडे लोक जे एफ्लुएंट लोक असतात त्यांना ते 5,000 10,000 रुपये दिवपाक कनेक्शनाक काय प्रॉब्लेम ना, ते एक टायम दिवंक शकता. सो वॉट एवर कनेक्शनाचे जे पयशे जे तांकां जाय आमी सगळी सवलत दिल्ली आसा, तांकां फ्री कनेक्शन दिल्लें आसा. ज्यो गोष्टी लोकांक खंय त्रास जाता कनेक्शन घेवपाक आमी आसा. राजधानी पणजेत चालू आशिल्ल्या सांतिनेज खाडीच्या सोबितीकरणाचो सगळ्यात व्हडलो फटको जैव विविधतेक कसो बसलो आनी कांपाल तळ्यांतली नुस्तीं कशी मरून गेली हें गोमंतक टीव्ही नजरेक हाडून दिल्ले. उदकाचो प्रवाह आडयिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जावन उदकांत ऑक्सिजनाची पातळी उणी जाल्ल्यान नुस्तीं मरपाक लागिल्लीं. तशेंच पुराय वाठारांत घाण्यारो वास पसरिल्लो. सुमार 15 दीस महापालिकेच्या वतीन तळी नितळ करपाचें काम चालू आसलें. आतां मातयेचो भर काडून उडयल्ल्यान उदकाची वाट मेकळी जाल्या. ताका लागून तळ्यांतल्या जैव विविधतेक तशेंच वाठारांत रावपी लोकांक ताकाय मेळ्ळ्या. भलायकी खातें आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तळ्याची पळोवणी करून नमुने विश्लेशणा खातीर धाडल्यात. अहवाल अजून येवपाचो आसा. मंगळारा सकाळी फातोर्डा वाठारांतले रस्ते कुशीक रावपी स्थलांतरीत भिकाऱ्या आड फातोर्डा पुलिशेन कारवाय केली. कारवाये वेळार 12 स्थलांतरीत भिकाऱ्यांक तांणी अटक केली. फातोर्डा पोरण्या मार्केटा कडल्या सिग्नला कडेन सिग्नल पडटा तेन्ना भिकारी येताले आनी ताका लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटालो. हे विशीं थळाव्या लोकांनी आनी बिगर सरकारी संस्थेनी पुलिशेक कागाळी लेगीत केल्यात. ताची दखल घेवन आमी हे मोहिमेक सुरवात केल्या. वट्ट 12 स्थलांतरीत भिकाऱ्यांक अटक केल्या. तातूंतली 4 भुरगीं आसात. तांकां आमी अपना घरांत धाडटले अशी माहिती फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायकान दिली. सदांच आमकां जेन्ना आमी हांगासर ओल्ड मार्केटाचेर वयताले सदांच एक प्रॉब्लम आसताले की ते बेगर्स येताले गाडी जेन्ना सिग्नल पडटाले तेन्ना. हे आमचे कडेन खूब जाण NGOs किंवा लोकल पब्लीक आमकां सांगताले की ते प्रॉब्लेमॅटीक आसा म्हणून. ल्हान भुरगे हे आसा बेगर्स आसात ते येताले. सो आयज आमी एक ड्रायव्ह केलें जितून की आमकां 12 जाणांक आमी हाडून हांगासर बेगर एकट्या प्रमाणे तांकां लिगल फॉर्मेलिटीज करतले. तशेंच 4 ल्हान भुरगीं आसात तेंच्या वांगडा. सो तांकां आमी आपल्या घरान लॉज करतले. कितें जातालें की आमी सदांच केलें की ल्हान भुरगे हेवटेन तेवटेन धांवताले कारणान आमी ते वचोंक शकनासले कित्याक ते गाडये कोणाक पडून अशें रिस्क आसता. तरी आयज जेन्ना तेचे हे वाडले दिसान दीस वाडत गेले सो आमी आयज तांकां ट्राय करून तांकां हाडून हांगा पुलीस स्टेशनार दवरल्या. लिगल फॉर्मेलिटी आसा त्यो कॅरीड आउट. नाताळ आनी पर्यटन हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांत खुबशे पर्यटन कार्यावळी जावपाच्यो आसात. ते खातीर पुलिशेन घुवळे वखदां आड आपली मोहीम खर केल्या. ह्या वर्सा आतां मेरेन 135 सुवाती वेल्यान 164 गुन्यांवकारांक अटक केल्या. तशेंच ह्या कारवायेंत वेगवेगळ्या तरेची 184 किलोंची घुवळे वखदां जप्त केल्यात. ह्या वर्साच्या निमणे मेरेन घुवळे वखदां आड आनीकूय कडक कारवाय जातली अशी माहिती पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी दिल्या. ते गोंय पुलीस रेझिंग डेच्या कार्यावळींत उलयताले. Apart from that, this year we had resolved that we would take stringent action against the drug peddlers, and as I said in my speech also, that this year we have been able to catch 162 criminal and approximately 184 kg of various kinds of narcotic substances, which is a huge quantity, and I'm sure that before we end the year we will continue to seize more drugs. And I have told my officers and men that we want that Goa should not be in any way
associated with any kind of narcotic substance. रेजिना मार्टिरम हायस्कुलात गोंयचे दायज प्रदर्शन आयोजित केले. हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनात गोंयच्यो सण परबो, गोंयचे जिनस, गोंयची संस्कृताय, गोंयचे दायज प्रत्यक्ष स्वरुपात दाखोवपाचो बरो यत्न केल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. तशेंच गोंयच्या फामाद पावांची बेकरी लेगीत ह्या हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनात दाखयली. पोर्तुगीजांचे जिन्नस आनी गोंयचे जिनस रांदून प्रदर्शनाक मांडिल्ले. गोंयची आयदनां आनी रांदपाची पद्दत लेगीत ह्या प्रदर्शनांतल्यान पळोवपाक मेळ्ळी. गोंयच्या गायेचें दूध गोंयकारांक कितले गरजेचें हाचें महत्व विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान दर्शायलें. तशेंच एका सोबीत प्रदर्शनांतल्यान विद्यार्थ्यांनी गोंयच्या दायजाची खरी वळख दाखयल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. आयुष्यात येवपी आव्हानांक निर्शेवच्या परस तांकां तोंड दियात. अशा परिस्थितीन तुमची भितरली सकारात्मकता जागी दवरात आनी देवाचेर विश्वास दवरात असो संदेश कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव हांणी राशल सेमिनारी दिसाच्या निमतान संबोधीत करतना दिलो. Listen to God who is speaking to us in different situations, even in very complex, challenging situations. Let us strive to discern God's will and walk with Him so that we can shed the light of Jesus. Pope Francis says, synodality, walking together as brothers and sisters, together sharing in the life and mission of the church, together sharing the values of the gospel, the light of Jesus. That is the path that God wants for the church, and church are we, all of us, baptized disciples. The Holy Father says we are called to be bearers of light, witnesses of the values of the gospel. That is what each one of us is called to do. That is what Christmas is about. That is what the motto of this seminary reminds us, that we have received the light of Jesus in our baptism. We are called to hold the hands of one another and be bearers of light. As I wish all of you, the seminary community and everyone present here, a grace-filled Christmas and a truly blessed New Year, I wish and pray that this synodal journey in which we are all involved as disciples of Jesus may really empower us to be persons who encounter God every moment, who listen to Him, who discern His holy will, and who are committed to be witnesses of the values that Jesus brought into this world. दरेकल्यान आपल्या भलायकेची काळजी घेवची असो उलो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठानाक दिल्ल्या मोबायल मेडिकल युनिट बस आनी स्कूल व्हॅनाचे हस्तांतरण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. CRS येवजणे खाला ब्लॅक विच कंपनीन मेडिकल युनिट बस जाल्यार कॅनरा बँकेन स्कूल व्हॅन दिल्या. मंगळारा आयोजित केले ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, कॅनरा बँकेचे सरव्यवस्थापक राम नाईक, ब्लॅक विच कंपनीचे ब्रह्मेंद्र ठाकूर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आता डायबिटीज चड जाली म्हणून ऑटोमॅटिकली किडनी फेल्युअराचे पेशंट आनीक वाडोंक लागले. तेच जर आमी डायबिटीज कंट्रोलान दवरलेली जाल्यार किडनी फेल्युअराचे पेशंट वाडचे नासले. आमकां डायलिसीसची मशिनां नवीन नवीन घालची पडनासली. 14,000 रुपया पर टेस्टिंग म्हणजे पर एके फावटीच्या डायलिसिसाक पडटा. आमकां दिता आसतना आमी 1,000 रुपया म्हणटा, बट तेजो परिणाम ना. एकदा डायलिसीस सुरू जाली की ते पेनफूल लायफ आसा. तुमचें सगळें रक्त काडप, त्या मशिनाचेर परत क्लीन करून परत बॉडीन घालप, इतके पेनफूल लायफ जगचें पडटा. ते पेनफूल लायफ जर आपल्याक नाका जाल्यार आपली शुगर आपूण कंट्रोल दवरपाचो, आपल्याक पॅरालायसीसचो झटको येवन जगपाक नाका जाल्यार आपलो प्रेशर आपूण कंट्रोल दवरचो पडटलो. दोतोर गुळी दिवपाचें काम करतलो, घेवपाची काय ना तें आपूण ठरोवपाक जाय.
ती रेग्युलर गुळी खातलो काय त्याच्या पेक्षा हांव डायटाचेर कंट्रोल दवरतलो, म्हणजे म्हाका मीठ नाका साखर नाका तेच दिल्लो बरें, म्हणजे जेणे करून चड दीस जगता तितके दीस बरो तरी जगपाक मेळटलो. म्हणून आमच्या दीन दयाळान जी मोबायल व्हॅन सुरवात केल्या. देवळां सयत दरेका संस्थांनी संस्कृतीची जतनाय करपाक फुडाकार घेतलो जाल्यार गांवाची सुदारणा निश्चित आसा अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तायला. दिवचल म्हालांतल्या लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई पंचायत देवस्थानान काडिल्ले दिनदर्शिकेचे अनावरण केले उपरांत दोतोर शेट्ये उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवडकार, सरपंच पद्माकर मळीक, देवस्थानाचे अध्यक्ष विष्णू मळीक आनी उद्योजक अनंत मळीक उपस्थित आशिल्ले. कॅरेक्टर सदा वाचपाक जाय. सो भुरग्यांक बरें आसा जाल्यार भुरग्यांक जर आयज सांगची सुताची पुनाव कितें जाल्यार भुरग्यांक खबर ना. कितें करपाक जाय थोड्या भुरग्यांक खबरच ना. कदाच गांवांतले आसतले जाणी घालपाक जाय सकाळी खुबशे गोश्टी आमकां खबर नासता. सो त्यामुळे संस्कृती दवरपाक खूब बरें काम केल्लें आसा. इतलीच म्हणटा ती गोश्ट न्ही, गव्हर्मेंट कितेंच बरें आमकां ही क्वॉलिटी जावं जाय कितें अशें जावं जाय खंयचो अचानक हळू येता. त्या देवस्थानात एक ल्हानशें पावल उचललेलें आसा. अशी जर प्रत्येकाक देवस्थानात उचलना आतां हांगा क्लब काम करता तेणी बरें पावलें परवा तुमच्या कडेन लायब्ररी सुद्दां. इमॅजिन जर अशें सगळे जाले सिनियर सिटीजन क्लब सुरू अशें जर सगळे जागे पावला आनी सगळ्यांनी कितें येवन जर डेव्हलपमेंट केलें कित्याक वा आमचे गांव कित्याक सुदारचे. तुमकां सांगता जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान एकूच सांगूंक सोदता की हांव म्हाका सुद्दां लायब्ररी गांव म्हणजे पयस ना आमचो जेन्ना झेडपी ह्या हितून हांव एक सांगूंक सोदता की म्हाका अभिमानान सांगता की म्हाका जो आतां फोंड्या जालो तर पयल्यान पयलीं मना सारकें हांव देवस्थानाचें आस्वादन दिलें आसता. पयल्यान पयलीं तुमचें काम आनी कोणाकूच आस्वादन दिवं म्हणजे मना सारकें तुमच्या मना सारकें म्हाज्या मना सारकें नांव उरता तशें काम करतलो. म्हाका देवस्थान कमिटीन आनी तुमी सगळ्यांनी संदी दिल्या ते संदीचो खंय तरी हांव उपयोग करतलो आनी 2 शब्द उलोवपाक म्हाका संदी दिल्या बद्दल देवस्थान कमिटीचे तुमच्या सगळ्यांचे. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक टीव्ही.